हे इलेक्शनाक सार्जिन बाबाक लीड दिवपा जाय तो डावट ना, पूण लीड कशे पद्दतीन दिवपा जाय, कित्या खातीर दिवपा जाय, आयज जे कितें चल्लां गोंयांक, ज्या भारतांक जे चल्लेलें आसा तें कशें चल्लां हें आमकां वेगळें सांगपाची गरज ना. आमी सगळे जाण टी व्ही पळयतात, आमी सगळे जाण हें पळयतात की ज्या पद्दतीन प्रॉमिसीस आश्वासनां दिलात आनी ते आश्वासनां दिवन सुद्दां हे गोंयचे सरकार आनी भारताचे सरकार हेणी कितें केलां आनी कितें ना हें आमी सगळ्यांक खबर आसा की प्रॉमिसा भायर तेमी कांयच केलें ना, फक्त एम्प्टी प्रॉमिसीस दिलात, आश्वासनां दिलात, पूण ती पूर्ण केल्ली नात. खासदार जो आमचो ह्या भागाचो जावन गेलो त्या खासदारांनी कसली आश्वासनां दिली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमच्या केपें भागांत मायनींग लोक आसात, ट्रकवाले आसात, मायनिंगाक लागून त्रास कसो केलो, कसो जालो, कशे खेळत दवरले, आयज जातले चालू, फाल्यां जातले चालू, लास्टाक कांयच जावंक शकलें ना. हें सगळें आमचे मदीं. तेन्ना आयज आमी सगळ्यांनी जिद्दीन घेवपाची गरज आसा. आयज आमचे मदीं उमेदवार जो आसा त्या उमेदवारा भितर कोणीच तुटी काडपाक शकना, क्वेरीज काडपाक शकना. जो उमेदवार जो आसा तेणी गोंय राज्याक पयलीं आपलें तेजें कंट्रिब्युशन आसा. आयज कामिलो आतां उलयता आसतना उल्लेख केलो, जाणटी सुद्दां गोंयचे लोक आसात, ते सुद्दां आतां जे जायना वोटींग नाका म्हणणार लोक सुद्दां तेका लागून येवन उबे रावन येवन ते लोक वोट मारपाचे आसात. कित्याक की तेणी गोंयच्या राजकारणाक इतली वर्सां काडलात पूण केन्ना स्वार्थ केलो ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड खंयचें काम जाता जाता ना ना, कितें वायट दिसल्यार दिसूं, पूण जायना, पूण फसोवपाचो काम केन्ना केलो ना. लोकांक फसोवपाचें काम केलें ना, बेश्टें चल करता म्हणप, पूण ताकाय खबर आसता जायना, असली केन्नाच केलें ना, जाता जाता ना ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें वागल्ले आसात. केन्ना आपल्यान जाता त्या प्रमाणे लोकांक तेणी सपोर्ट केला, खंयच्याय खात्यार आसूं, मागीर गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण जावं किंवा गोंयचो मंत्री म्हूण जावं, तेणी आपले पर्यंत आख्खी गोंयभर तेजें तेणी काम केल्लें आसा. आनी ताका लागून तळागाळांतले लोक जे क्रिस्तांव भावा बरोबरच हिंदू भाव, मुस्लीम भाव मुद्दम जावन म्हणटात सार्जिन बाबाक आमी मत मारतले. आनी ताका लागून आयज आमी सगळ्यांनी एक जिद्द करपाक जाय की आमकां उमेदवारय बरो आसा. ज्या उमेदवाराच्या तुलनेक जर आमचो दुसरो उमेदवार जर पळयत, जो आतां सद्या जो खासदार आहा त्या खासदाराक जर पळयत जाल्यार तेजें उलोवप, तेजें पार्लमेंट परफॉर्मन्स, हांवें बंडल मारली ती मारलीच, पूण पार्लमेंटाक सुद्दां कार्य पळया कितें आहा जालां. एक दीस तरी आमी टीव्ही तेन्ना उलयतात, लोकसभेचें काम पळयतात, लोकसभेचो खासदार तो, आनी लोकसभेचें कामकाज जेन्ना पळयतात तेन्ना आमचो भागाचो खासदार जाका गोंयच्या लोकांनी निवडून दिला तेणी गोंयचे प्रश्न थंय मांडले, असले पळोवपाक आमकां केन्ना मेळनात. तुमी कोणी पळयला केन्ना टीव्हीचेर केन्ना सावयकाराक उलयतना पळयला आमच्या गोंयचे बद्दल? कांयच उलयना. गोंयांत इश्यू जे आसात त्या भागांनी, ह्या भागांनी त्या भागांनी शेअर इश्यू आसात, 200 वयल्यान 50 घेवन गेलात. रिवर जे आसा नॅशनलायज केल्ले आसात, कोलाचें पोल्युशन जे आसा वास्को तशें आसा. A to Z जे प्रॉमिसीस ह्या लोकांनी केल्ली कांयच केलें ना. आनी हेजो विशय त्यांनी पार्लमेंटात आवाज सुद्दां काडला. फक्त कोण तरी एजिटेशन करता तर मोर्चा काडटात, ते मोर्चा वचून आपूण सहभागी जावप, आपूण त्या मोर्चा भितर सहभागी जावप आनी भाशणां करप. भाशणां करप कोणी, मागप कोणी, मागप आसतात ते जे विरोधकाक आसतात ते ओपोजिशनाक आसतात तेमी डिमांड करप, कोणाने करप सत्य असले लोकां कडेन. पूण हे कितें करतात, जर कोण ओपोजिशनाक बसले जाल्यार हे येतात खासदार आनी येवन बसप आनी आमी तुमचे बरोबर आहा म्हणप. भावना आमी तुमचे बरोबर हा म्हणलो म्हणून सोल्युशन येना. त्या सरकाराक आसा म्हणटकीच तेंचे गोंयाक सरकार आसा, तेंचे भारताक सरकार आसा, तेमी तो प्रश्न सुटीव करपा खातीर वावरपा जाय. कित्याक रुलींग सायडीन आहात, प्रश्न सुटीव तेमी करपा जाय. तेमी बेश्टेच बसले, मायनींग लोक सगळे दिल्ली गेल्ले, दिल्ली थंय येवन ते बसतात, ते भाशणां करतात, पूण प्रायम मिनिस्टरचे अपॉइंटमेंट घेयनात, सेंट्रल मिनिस्टराक मायनींग मिनिस्टर हाडनात, तो प्रश्न सुटीव करपाक करनात. पूण भावनो आयज आमच्या उमेदवारा बद्दल जेन्ना आमी कुडचड्या गांवांक आतां भोंव, आतांच आमी 5 थंय स्टार्ट केल्लें, आनी तो येवचे पयलीं आमी मायनिंगाचें थंय ऑफीस आसा, म्हणजे ट्रक हेंचे सगळ्यांचे, त्या ऑफिसाक ते लोक आमकां मेळपाक
म्हणून हें केलें. म्हणजे हांव आनी आमचो पॉल तो रिपोर्टर आनी थोडे जाण आमी गेले, तो येवचे पयलीं थंय गेले, तेजेर बसले आमी. ते इतलें सांगपा लागले की आमकां गेले 5 वर्सां 2014 to 19 2014 ते आतां पर्यंत आमकां नव्यो तारखी दीत रावले, पूण एक प्रायम मिनिस्टराची अपॉयंटमेंट घेवंक शकले नात. 3 खासदार आसात, सावयकर आसा, तेंडुलकर आसा आनी श्रीपाद नाईक तो गोंय राज्य तो सेंट्रलचो मिनिस्टर, असे 3 खासदार आसात. 3 खासदार आसून सुद्दां एक प्रायम मिनिस्टराचो अपॉयंटमेंट घेवंक शकले नात. पयर आली कोड लागलो तेन्ना बेश्टेच प्रायम मिनिस्टरा कडेन घेवन गेलात आनी 2 मिनटां भितर येयलात, तेणी देखेंगे म्हणला काबार. 5 वर्सां भितर तेणी टायम घेवंक शकले ना. पूण सार्दीन बाबान त्या टायमाक ताबडतोब म्हणटा अशें मनमोहन सिंग जो प्रायम मिनिस्टर आसतना 2-3 फावटी अपॉयंटमेंट घेतलो. म्हळ्यार 2012 ते 14च्या हेतूक 14 गव्हर्मेंट चेंज जालो सेंट्रलाचो, ताच्या पयलीं सोनिया गांधी कडेन 15 ऑगस्टाक कितें तरी कोणाकच मेळपाक शक्य नासलें, ताबडतोब तेणी युपीची चेअरमॅन ती ताका मेळयले. अशें 4-5 फावटी प्रायम मिनिस्टर आनी युपीची चेअरमॅन अशें करून तेणी मिटींग तेणी घडोवन हाडल्यो. अशें ते मोठ्या प्रमाणांत सांगा आमकां आतां, कित्याक अशें हे तुमी उलयात. आमकां मातशें उलोवपाक गेल्यार आमचे आमदार बी आसात ते आमचेर दबाव हाडटात, मिनिस्टर बी आसात ते आमचे रिवेंज घेतात, हें घेतात. पूण आमी भितरल्यान कितें करपाक तें करतलेच अशें म्हणटाय ते. आमी कितें करपाक तें करतलेच, पूण आमी फुडाकार घेतलो जाल्यार ते आमचे बडी मारतात. पूण हें तुमी सांगात तो जो खासदार तेन्ना आसलो तेणी आमकां कितली फावटी प्रायम मिनिस्टर मेळयलो आनी ह्या लोकांनी एकय फावटी मेळोवपाक शकलो ना. हो भावानो फरक हांव कित्याक सांगपाक हें तुमकां ट्राय केली की अशे पद्दतीन तेणी थंय गेले उपरांत ओगी रावलो ना. जेन्ना जेन्ना गोंयकाराचो प्रश्न येता त्या गोंयकाराच्या प्रश्नाक लागून तेणें हावजाक आवाज केलो. आनी आमकां असलो MP जाय जो आमचो आवाज, ज्यो आमच्यो अडचणी, जे आमचे प्रॉब्लेम जे आसात ते जर मांडपाक जर आमचो खासदार मांडना जाल्यार खासदाराचें काम कितें. खासदाराक व्हडले पयशे आसतात, हांव डेव्हलपमेंट करपाक व्हडलें म्हणना की तांकां पयशे व्हडलेचे आसनात, इयरली 5 कोटी येतात, डेव्हलपमेंट केला म्हूण कोण शीण काडना. पूण गोंयचे प्रश्न जे आसात ते मांडपाक खासदाराचो मेन रोल आसता, पूण ते करपाक शकले नात. भावना ह्या खासदारान हांव तांकां फाल्यां जे आमच्या पंचायत एरियाच्या मिटींग सांगतलो, तेणी एक नवी स्किमी प्रमाणे मोदी सरकार येयली उपरांत एक हें केलां, दत्तक म्हणून एक पंचायत घेतात, एडॉप्ट करतात पंचायत, एक पंचायत एडॉप्ट करप, पोसकी घेवप. पयली म्हज्या मतदारसंघातली पंचायत गेली खोला म्हणटी, खोला हांवें म्हळें घे दोतोर घे म्हणलें, तूं करता तूं खंयच्या पार्टी आसूं केप्यां तूं करता न्हू, म्हज्या भावाक करता वेलकम म्हणलें, कर म्हणलें. खोला पंचायत घेतली, 1 वर्सभर काम केलें, एक सिंगल नया पैसा त्यांनी सेंट्रलासान हाडूंक शकले ना. गोंयचे पयशे, स्टेट गव्हर्मेंटाचे पयशे जे आमची प्रपोजल आसलेली एज ए MLA म्हणून, त्याच प्रपोजलाचे आपूण आनी एक लेटर दिवप आनी पास करून सांग, कोणा करून सांगप, गोंयच्या गव्हर्मेंटाकच पयशे गोवा गव्हर्मेंटाचेच. मग दत्तक कितें घेवप, ते एडॉप्ट घेवप म्हणल्यार एडॉप्ट करप म्हणल्यार कितें, भायलो दिल्लीसान एक नवे पयसो हाडप ना, पयशे स्टेटीचेच. हे ताका हांव सांगपाक रावतलो आतां, येवपा जाय तो. हांव तेन्ना ते खोला पंचायती आनी पंचायत एरिया आतां पंचायत लोक नात, कंप्लीट जालें ते कंप्लीट जालें ना, पयशे हाडले ना काय. आनी ते पयशे सुद्दां हांवें जे खोला पंचायती काम केलां ते म्हजी प्रपोजल हांवें स्टेट गव्हर्मेंटांतल्यान ते पयशे हाडलात आनी हांवें एज अ लिडर ऑपोजिशन म्हजो हे पावर यूज करून ते रोड करून घेतला, हे करून घेतला. पूण एक नया पैसा तेणी केलो ना. आनी मागीर अशी लोकांक पिशाक हाडप, दाखयतना कितें करप, आपूण पळय आपूण डिफरन्सीस करना, आपूण एडॉप्ट केली ती, आपूण आपले आमदार नासतना केपेचो आमदार लिडर ऑपोजिशन तेजे मतदारसंघाची पंचायत गेली, पूण केली कितें, कांय केलें ना. पूण अशे हे लोक फसयतात. म्हणून ह्या टायमार आमी तांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. दुसरें तुमकां हे एक सांगता हांव, जेन्ना ह्या रिजल्टाचेर खुबश्यो आनी गजाली आसात. आमकां 2 पार्लमेंटाची इलेक्शनां आनी 3 बाय इलेक्शन आसा. आमकां सगळे कडेन वातावरण बरें आसा. म्हापसा आमी क्लियर जिखतात, मांद्रे आमी क्लियर जिखतात आनी दोनूय भावांनो खासदार सावथाक आमी शुअर आसातच, पूण सावथा बरोबर आमी नॉर्थय जिखतात हे लक्षात घेयात. दोनूय खासदार आमी जिखतात. आनी जाले उपरांत तेन्ना 23 तारखेक इलेक्शन जातलें ह्या म्हयन्याच्या, फुडल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेक कावंटींग जातलें मायाच्या. 1 म्हयनो आमकां पाशास काडपाक जाय आनी मेच्या 23 तारखेक इलेक्शन जातलें तेन्ना तुमकां खात्रीन सांगपाक शकता
जेन्ना 23 तारखेक काउंटिंग जातले तेजे उपरांत काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसतलो हे लक्षांत दवरात. काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसतलो पूण करतले म्हळ्यार करतले गव्हर्नमेंट. कित्याक वयर चेंजीस जातातच. वयर जर चेंजीस जाले जाल्यार ताबडतोब काँग्रेस गव्हर्नमेंट काँग्रेस सीएम जावूनच गेले. वयर जर चेंज जाताले जालेच पूण चेंज जालना सुद्दां आनी आमचो रिजल्ट जर सगळ्यांचो बरो आसलो जाल्यार सुद्दां थोडोसो समझोता करून आमी कितेंय करून जाल्यार सुद्दां सरकार करतले. मागीर नंबर 1 आमकां सरेंडर करचें पडल्यार कोता येता पूण आमी काँग्रेस पावर हाडटले. हेतून भितर खुबशे कॅल्क्युलेशन आसात पूण हे आमी मांडावळ मांडलेले आसा. आयज कर्नाटका सुद्दां अशें घडलां. कर्नाटका सुद्दां 90 आमदार काँग्रेसचे आसात आनी 33 आमदार JDS आसात, जनता दल युनायटेड JDU. पूण आमी सीएम तांकां दिला. कित्याक भाजपा आमकां कुशीन दवरपा जाय. भाजपा कुशीन दवरपा जाय. आमी सीएम आमी कमी आसले आमच्या की तिसरो वाडो आसलेल्या मनशाक सीएम पद दिला आनी डेप्युटी सीएम काँग्रेसीन घेतला. वयर जर सेंट्रलाक चेंज जाले आमकां काँग्रेस सीएम आसतलो. जर कितें येदा कदाचित चुकले जाल्यार आमी सॅक्रिफायस करून सुद्दां सरकार करतले पूण सरकार काँग्रेसचो आसतलोच फुडें हें लक्षांत घेयात. आनी ताका लागून आमचो परफॉर्मन्स बरो उरपा जाय. आमी खासदाराक निवडून दिता आसतना आमकां स्ट्रॉंग अशें आमची केपें मतदारसंघांतल्यान मार्जीन आसपा जाय. भावरेक आमकां आव्हान आसा. कित्याक हो जो खासदार सद्याचो आसा तो खासदार जो आसा तो ह्या 8 मतदारसंघाक फोकस करता. लक्षांत घेयात. 20 मतदारसंघाचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. 20 मतदारसंघा भितर एक सालसेट जे आसा ते 8 मतदारसंघ. ज्या 8 मतदारसंघा भितर काँग्रेस 90% 95% घेता थंय BJP लागीं सुद्दां ना. 8 मतदारसंघ आसात एक सालसेटी भितर. तशेंच हे 5 तालुक्यांनी काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी पोंडा ह्या 5 तालुक्यांनी 8 मतदारसंघ आसात. हांगा 8च हय हांगा 8च मतदारसंघ. जे काणकोण, केपें, कुडचड्या, सांगे, सावर्ड्या, शिरोडा, मडकय आनी पोंडा हांगाय 8 तालुके 5 पूण हांगाय 8 मतदारसंघ. सालसेटीक फक्त 8 मतदारसंघ, हांगाय 5 तालुक्यांनी 8 मतदारसंघ. भावने कित्याक सांगता. आनी ह्या 8 मतदारसंघा कडेन जो खासदार सद्याचो आसा भाजपाचो तो फोकस करता. कित्याक हांगा मेजॉरिटी हिंदू आसा. हे 8 मतदारसंघात मेजॉरिटी हिंदू आसा आनी ताका लागून तेणें नाटकां चालू केलात. आज आमच्या कार्यकर्त्या कडेन तो येता. खास कार्यकर्त्या कडेन कोणाक तो ZP जावं, तो नगराध्यक्ष जावं, तो कावन्सिलर जावं, तो सरपंच जावं, सगळे कडेन जे कट्टर आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट सगळे कडेन तो येता आनी मुद्दम ताका सांगपाक कितें ट्राय करता. पयलीं येवन त्यांनी हात दिता आसतना ताजो कोण तरी फोटो काडपा पयल्यान आसता. मांडावळ मांडले हा ते ताबडतोब हात दिता आसतना कोणी येता घराडे येयलो म्हणटे कोण हांसोन वेलकम करतातच. हात दितात ताबडतोब कोण फोटो क्लिक करतात आनी ते व्हॉट्सॅपार घालप दाखोवप कशें. पण काँग्रेसचे सुद्दां कट्टर काँग्रेसमॅन सुद्दां पळय कशें वेलकम करतात ते. कट्टर काँग्रेसमॅन सुद्दां पळय कशें हें करतात ते. हें तेमी येसन चालू केलां. हें चालू केल्लें आसा. दुसरें सांगप तेमी पयर मोरपिल्ला गेले जात्रा म्हणजे शिगम्याची जात्रा आसता ती जात्रा. बार्शी गेले सेम डे एकच दिसा 2 जात्रा आसता ती. थंय हजारान लोक आसता थंय गेले. तशेंच फोटो काडप सगळे केले आनी ताका सांगता कितें पळय हें तुमच्या साहेबाचें इलेक्शन न्हू. हें तुमच्या साहेबाचें इलेक्शन न्हू. हें इलेक्शन खासदाराचें. पळय तुमी आतां तुमचे साहेबाच्या टायमार तुमचे रावा म्हळ्यार आमदारा टायमार तुमी आमदारा बरोबर रावा. हें इलेक्शन तेजें न्हू. हे फावटी मातशें आमकां पळयात. आमी पळय कितें जावं आमकां हिंदू मातशें आमकां हें करपा जाय. चल आमी अशे पद्दतीन ते जाय थंय तसलें नाटक करप. पण भावने खंयच्याय पद्दतीन ही नाटकां थंय चलयला की तांकां खबर आसा आपूण पराजय जाता म्हळ्यार आपूण डिफीट जाता. ही नाटकां चलयलात की तुमी तुमच्या टायमार तुमच्या आमदाराक काम करा. पूण आयज हें ना न्हू. आज तो ना न्हू. उलट आमी सुद्दां मागीर तेजे कामा टायमार आमी करता ताका. पूण ह्या टायमार आपल्याक करा. म्हणून अशें तुमचे कडेन पावपाक शकता. तांचे कार्यकर्ते भोंवता तोय भोंवता की तो फोकस करता ह्या भागांनी. तो सालसेटी वचत ना. तो सालसेटीच्या 8 मतदारसंघां वचना. तो फक्त ह्या 8 मतदारसंघांनी भोंवता. आनी ताका लागून तुमी असली गजाली कडेन बारीक सुद्दां बळी पडून आमची मार्जीन कमी जावपाक जायना. खुबश्यो गजाली आसात
गोंय राज्याचें जें चित्र फाल्यां चेंज जातलें तातूंत भितर जेन्ना आमी चडांत चड लीड जेन्ना दितले आमी आमच्या मतदारसंघांतल्यान तेन्ना आमचे हात बळकट करपा खातीर गोंय राज्याच्या परिवर्तना भितर सुद्दां एक भक्कम जेन्ना लीड आसता तेन्ना त्या मनशाक कोण तरी पळयतात जेन्ना चडांत चड मत पडटात तेन्ना म्हणटा अरे हो वजनदार आसा हेका सगळ्यो गजाली वजनदार जावपाक जाय हे सगळें कितें सगळें बरोबर जावपाक कित्याक हो वजनदार आसा हे सगळी मांडावळ हेजेर आसता पण ताका लागून तुमी असली काही गजालीक बळी न पडटा जोमान काम करपाची गरज आसा ना तुवें अशें म्हणा काय हे तुजें काय इलेक्शन न्हू तुजें इलेक्शन आमी दामून करतले आतां हे न्हू आमी जाय तें करतले ना म्हजें इलेक्शन आनी हें इलेक्शन एकच आनी म्हत्वाचें म्हजें इलेक्शन तुमी म्हाका 5 फावटी निवडून दिला कांय टेन्शन ना म्हाका निवडून दितात तुमी हांव जेन्ना 2012 सुद्दां म्हाका सांगत दिसता 2012 एंटी वेव आसली आख्खी गोंयांत तेन्ना सुद्दां म्हाका गोंया भितर सगळ्यात हायस्ट मार्जिन निवडून दिल्लो तितून भितर दाव हें ना पण ह्या टायमाक म्हजें इलेक्शन न्हू अशें न्हू हें म्हाका तितलेंच म्हत्वाचें इलेक्शन जें कित्याक तितलेंच म्हत्वाचें इलेक्शन कित्याक हांव आतां सध्या फक्त आमदार म्हूण ना आयज गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष नेते नात्यान म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हजी जबाबदारी आसा की म्हज्या उमेदवाराक आयज चडांत चड लीड दिवपाकच जाय हे तुमी करपाची गरज आसा नाल्यार तुमी म्हणटले की ना सध्या आमी मातशें रावतात कामां वयतात आनी खंय वयतात टुरां वयतात कित्याक तुजें इलेक्शनां पळया ना ह्या टायमार तुमी नेटान काम करचें पडटलें ताका लागून म्हणटा हांव ज्या पद्दतीन म्हाका तुमी लीड दितात त्याच पद्दतीन हांव सारकें बाबा आमी लीड मेळटली हो ठाम निर्णय आमी करचो पडटलो